नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीत तुमचं सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत कोकाराम सांगापी गौरांग प्रभू म्हणटणेकार तुमच्या मुखार घेवन येतात ह्यो साश्टींतल्यो म्हत्वाच्यो खबऱ्यो आनीक आज साश्टींतली सगळ्यां म्हत्वाच्या भिरांतीची अशी खबर म्हणजे काल राती मडगांवच्या रेल्वे स्टेशना कडेन एक मांद्रेचो मनीस ताचें नांव आनंद साळगांवकर हाका काल राती फातोडेचेर पुलिसांनी अटक केलो आनी ताजे कडल्यान 2,71,000चे ड्रग्स हे घेतले. आनी हे हातूंत वेगळो एंगल म्हणल्यार कितें हांगा हाज्या पयलीं आमचे गांजा हे अश्यो हे मेळटाल्यो. ह्या फावटी MMDA, एक्टसी, LCD पेपर्स अशें जे ताका अशें जे म्हणजे हांगचे सादे लोक हे करनात ते धरल्यात. आनीक अशें कळटा की तो ते कोणाक डिलिव्हरी करता काय आनीक ताका अरेस्ट केलो. सद्याक हो जर ट्रेंड पळयलो जाल्यार अशें दिसता तुका की हे आतां जे नॉर्थ गोवा म्हणजे जे रामबोल हरमल वागातोर आनी ह्या हणजुणा ह्या तिनूच हातूंत भितर सामको हे आशिल्लें कॉन्सन्ट्रेट ते आतां हळू मडगांव आनीक साश्टी बाकीचे कडेन पावपाक लागले दिसता तुका. आयज एक पळोवपाक गेल्यार 2 घडणुको स्टेशन, एक कोलवा पुलिसांत आनी एक हो आनंद साळगांवकर. दुसरो आमचो कोलवा पुलिसांनी एकट्याक अरेस्ट केल्लो आसा तो मोहम्मद मुस्तफा लागीर हो हावेरीचो. ताजे कडल्यान 1 किलो सुमार गांजा जप्त केला आसा. ताका तळेगांव हांगा धरिल्लो. तोय तसो कोणाक गिरायकाक ते दिवपाक आयलो. आतां गजाल पळोवपाक गेल्यार चिंते गजाल आनीक एक विचार करपाची गजाल आमचे कडल्यान की हे जे आनंदा कडल्यान जें धरता ताजेर हातूंत भितर धरला ताणें 3.80 ग्राम MDMA, 18 एक्सटेसी टॅबलेट, 14.66 ग्राम चरस, 8 ग्राम 0.8 ग्राम LSD पेपर, हे सगळे 2 लाख हे चडशे ड्रग्स मेळटा. आनी हे लोकल पडना एक तर टुरिस्ट किंवा सामके हाय जे एंडेड हे आसतात तेच असले ड्रग्स वापरतात. हे आतां हे सायडीक पावपाक लागला मडगांव. हे जे पयलीं फकत अंजुणा वागातोर आनीक तशें ते आतां हे शहरी भागात पावपाक लागला. आनी पुलिसाचो असोय अंदाज आसा की म्हणजे पुलिसाचो तपास त्या वटेच्यान चालू आसा. पुलीस कितें म्हणटात मी ऑफ द रिकॉर्ड म्हणटा की हो जो आसा तो वेगवेगळे कडल्यान हे आयलो म्हणून हे इतली कमी मेळ्ळी. आतां ताणें खंय खंय दिला ते मुखार तेजो म्हणजे मोबायल हे करून कशे कॉल केल्यात खंय दिला ते पळोवपाक पडटलें. सो ही एक मोठी चिंतेची गजाल की जे सिंथेथीक ड्रग्स हे हांगा पावपाक लागला. आनी एक तातूंतली आनीक गजाल म्हणजे की हो इन्सिडंट जाला तो मडगांव रेल्वेच्या आगे सायडींतल्यान थंय जाला. आनीक हातूंतलें हे की ह्या दिसांनी तुवें पळयलें आसतलें फाटीं ते एम्बुलन्स एक 5 कोटीची हे तेय कशें ते कोण तरी हांगा गोंयांत दिवपाक येता ते घेतलें ना म्हणून ते परत घेवन वताले आनी थंय तांकां रेल्वे स्टेशनाचेर धरले. ह्यो सगळ्यो जर केसी पळयल्यात हाजे पयलीं थंय गांजाचे व्हडले लोड देंवले मडगांवांत. म्हणल्यार एक सामकें 70-80 लाखाचे गांजा थंय रेल्वे आसा. 5-5 किल धरिल्लो आसा. ताजे पयलीं एकदां ट्रेनीक मोठा कन्सायनमेंट आयलो अननोन बॅग मेळ्ळें बरो मोठो. म्हणजे तो पुलीस येता तो आपूण जावन तो सोडून गेलो ट्रेनीक. मागीर ते ताणें कन्फिस्केट केलें घेवन गेले ते RPF आनी मागीर ताणें पुलिसांक हाडलें तें केलें. गजाल आतां चिंतेची गजाल म्हणजे आतां आनंद आयला नॉर्थ गोवा साकून ताची गाडी ताणें एटॅच केल्ली आनी तो हांगा पुलीस सांगता भशेन दिवपाक येतालो. थंय कोण आशिल्ले सारकें कळना पूण लोकल भुरगे आसपाक शकतात. म्हणजे तो मेळचे पयलीं पुलिसांक हाताक लागलो. ताजे पयलीं म्हणटा पुलीस कितें ताणें आनी मोठ्या प्रमाणांत हाडिल्लो आसतलो आनी ते दिलाय आसतलो. ताजे नंतर दुसरो आसतो आमगेलो हावेरीचो. तो हावेरीचो मूळ हावेरीचो पूण तो रावतालो ना तो रावतालो पावर हावस म्हणटा थोडे म्हणटा तो शिफ्ट जायत आसतालो. वही थंय कोणाक सप्लाय करपाक गेलो. 1 किलो म्हळ्यार बरो मोठी क्वॉन्टिटी जाली. 1 लाखाक जालो. वही ताणें धरलो पुलिसांनी आनी तोय पुलिसांच्या हातांत असोच नकळत लागलो ना. ताका लागून म्हणटा हांव की आतां जर स्टेशन रोड आसा स्टेशन रोड स्टेशन आवाज आसा तोच सद्या
एक अशें गुंडेगिरीचे आगार जाल्ले आसता. कारण ताजे पयलीं थंयच्यान एक ल्हान भुरग्याची किडनॅपिंग जाली. ताजे फाटल्यान एकल्या ते आमच्या हातूंक स्टेशनार जो बोवा आशिल्लो इंजिनियर ताका बोडोवन ताजे कडल्यान पयशे वचपाचे गजाली. सो हाजेर मजगतान की हे स्टेशना पुरते मर्यादीत आसा ते आज जर ते हळू हळू ते हाजेर जर लक्ष दिलें ना जाल्यार ते सगळे मडगांवाक बॅग मारपाक शकतले. स्टेशन रोड गुन्हेगारीच्या आगळ तो एक स्पॉट जाल्ला स्मगलिंगाचो. तुवें जर फाटलो रिकॉर्ड काडलो जो 2024 गोंयच्यान मेन सगळ्यो ज्यो ट्रेनी वतात त्यो हांगच्यान वतात आनी गुजराताक सोऱ्याची बंदी आसा. हें बेस्ट एग्जांपल तुका पळोवपाक मेळटा गुजरात. कित्याक थंय सोऱ्याची बंदी आसा. स्मगलिंग सगळो गोंयच्यान जाता. कोंकण रेल्वे आनी आरपीएफान मेळून एक 6,000 लिटर अशें कितें डिविजिबल धरला. आनी तेंच जर तूं पळय गुजरात पुलिसान धरला जाल्यार ताजे आंकडो हांगच्याकय 4 न्ही 5 पटीन 10 पटीन चड आसतलो. इतले हालींच गुजरात पुलिसांनी जो वर्साक हें केला तितलो ताणें थंय धरिल्लो आसा. कळ्ळें तुका? म्हणजे इतलो सोरो हांगच्यान वता आनी आमच्या पुलिसांक खबर काय खबर ना. काय खबर धांपतात काय दोळे धांपतात आपूण मुद्दम जावन तेंय खबर ना. ना तुका खबर ना म्हणल्यार म्हाका खबर आसा खंय लोड जाता, कसो लोड जाता, ते हातूंत भितर आमचे ते टॉयलेट आसता ते वयर खंय घालतात हे सगळें म्हाका खबर आहा. आनी म्हाका दिसता मडगांव त्या रेल्वे स्टेशना भितर आनी 10 जाणां खबर आसतले. हे पुलिसाक कशें कोण खबर घालता कोण चलयता हे सगळ्यांक खबर आहा. फाटलीच्यान तुका याद ते बार बंद बार जाले. बंद आनी इलिगल बार कशें चलताले थंय मारामारी कशी चलता. मारामारी जाली आनी ताच्या नंतर आमी बोवाळ करतकीर मागीर ते बार बंद जाले. सगळें बी ते धापून आसताले दोळे कित्याक कशें धापता कित्याक धापता ते खबर ना. तांची कसली कलरां कितें लायला पेपर लायला काय कितें लायला तेंय कळटा. हे एक आमकां चिंतेचो विशय म्हणजे स्टेशन रोड जो आसा ताचेर एक स्ट्रिक्ट हें जावपाक जाय. ना आनी एक कितें हे म्हणजे ते ऑर्गनायज गँग्स आसात ते सगळे आनी जर चुकून जर ते रातचे वेळार चुकून जर कोणी बरो मनीस पावलो तर ताजी सुरक्षा सारकी आसा काय ना इन डेंजर अशी तरी परिस्थिती जावपाक लागली. अशी केसी खूब जाल्ली आसा. पयलीं खूब जाणांक लुटमार केल्ली आसा. म्हणजे अपोलो विक्टर टू ताच्या मुखार जो जागा आसा तो सारको काळखांत जाता. थंय खूब जाणांक वेपारी जावं कोण वतात ज्या हॉटेलांतल्यान रावपाक रातचे थंय हॉटेल आसा थंय हॉस्पिटल आसा कोणी रातचे चुकून कोणी पावपाक शकतात आनी थंय खूब जाणांक लुटमार जाल्ली आसा. अशें जर आसतलें तो जाग्याचेर दिवे घालून कित्याक हें करता. दिवी घालून सुद्दां ते कितें करतात आतां थंय खूब आड अशी भिकपाक जागा आसा. ते कितें तुका रावंड करपाचें कितें चक्कर मारले गेले. आज काणकोण बी पयले भायल्यान कश्यो 3 बायलो त्यो बायलो पयल्यार दिसनात की ह्यो चोरी करपाक आयल्या. डिसेंट दिसता. म्हणजे ते तुका वेश बदलून रावतात थोडे म्हणजे डिसेंट रावतात. चक्कर मारले गेले आनी ते स्टडी करतात सारके तुका बेश्टोच हें करतात. सो थंय पुलिसींग एक वाडोवपाक जाय आनी मातशें लक्ष चड दिवपाक जाय. इंटेलिजन्स आमचो कोंकण रेल्वे स्वताचें पुलीस स्टेशन आसा. आरपीएफ आसा. कोंकण रेल्वेची पुलीस आनी आरपीएफ हे जे ट्रॅक आसता तातूंत भितर आसा. सो सोरो स्मगल करता ते करता ते दवरपाक शकता. मडगांव पुलिसान थंय एक आपली चौकी वाचची पडटली ना जाल्यार थंय पेट्रोलिंग मातशें वाडोवचें पडटलें. जर ह्यो केसी म्हणजे राज्यात कंट्रोल हाडटाले पूण ती इच्छाशक्ती जाय ना. तूं चौकी उबारली म्हणून तुज्यान जावपाना. थंय इच्छाशक्ती जाय करता जाल्यार ती इच्छाशक्ती आनी राजकीय प्रेशर घेनासतना झुंजारता आसतना थंयच्यान बंद करपाक जाय. आनी एक हातूंत भितर तुका गोश्ट सांगता. कोंकण रेल्वेची 3 स्टाफाक SP म्हाका दिसता राजू राव ताची नोटीस आसतली. ताणें थंय तांचेर एलिगेशन घालून तांची ट्रान्सफर केली. पूण आज जर पळयलें ते आपलो राजकीय पावर वापरून ते स्टाफ थंयच आसात. ते आयले ना गेले ना ते थंयच आसात. कळ्ळें तुका अशी तरी परिस्थिती आसा. तुम्ही आता राजकीय इच्छाशक्ती म्हणले म्हणून हांव तुका आनी एक आज सावयन आज एक प्रश्न काडला आनी सामकें ताजेर खरेंच हें दिवपाचें आनी होच पळय काल विजयानी काडिल्लो ते रस्त्याचो. विजयान सांगला आपले रस्ते करपाक दिवच ना. आनी हांगा सावयन एक हें कळ्ळां की कांय दिसा पयलीं जो रस्तो सामको हें केल्लो फक्त आमचो मिक्स केल्लो आनी तांकां सगळे कडेन फोटो बिटो घालून आयले तो रस्तो उदका सिवरेजीचें काम करपाक लागून फोडला. सो हें जर पळयलें जाल्यार हांकां खबर नासता की हें सिवरेजीचें काम आसा काय काय कितें आतां दिगंबर कंपनीनूच तो इनॉग्रेट केल्लो रस्तो 10 कोटी सुमार काम रावण फोंट टू तुगेलें खारेबांद
हो जेन्ना रस्तो इनॉग्रेट करता तेन्ना बाकीचे डिपार्टमेंटा कडेन कन्सल्ट करपाचो जावं कोण PWDक येता PWDची एक म्हणजे सिवरेजी तेच पळयता आसता सो ताणी एक बाबा हांगा सिवरेजीचें काम जावपा आसा त्या रस्त्यार डांबर घालपाची इतली गडबड कसलीच नाशिल्ली तूं पास करून घे आशिल्लो रस्तो जावं अधिकाऱ्यांनी हाजेर मातशी समज बसून जर केलें सिवरेजी घालपाक थंयच्यान काय PM मोदी वचपा नाशिल्लो जावं खंयचोच डेलिगेट वचपा नाशिल्लो तो रस्तो ना ते कितें PM मोदी येतात घालून मेळटा म्हणून मेळटा सगळ्याक घालून मेळटा तूं तो पास करून घेवपाक सगळ्याक घालपाक पूण अशें कित्याक घालपाक जाय घालून फायदो कितें जालो ताजो आज तो सिवरेजी लागून फुटता तो कितें इतलोच राजेंद्र प्रसादा कडेन फुटपा ना पण तुमकां रेटले परते फुटतले मागीर रस्तो ताजे घालून कांयच फायदो जालो ना न्ही ताजो सो हे ऑथॉरिटीसांनी मातशी हाजेर एकठांय बसून तुमी विचार करून ते सांगून ते कितें सगळे कामां दिगंबर कामां पर्सनली वचून पळोवपाक शकना सो ह्या अधिकाऱ्यांक सांगपाक जाय आशिल्लें एक प्रयत्न करपाक आशिल्ले सो ह्यो आशिल्ल्यो आमच्यो ह्यो मडगांवच्योच खबऱ्यो आनीक हातूंतल्यान ह्या तातूंतल्यान तुमकां एखादी लक्षात आयिल्लें आसतलें की दोन खात्याचे एकमेका कडेन समन्वय नाशिल्ल्यान गोंयच्या लोकांचो जो घामाचो पयसो जो टॅक्सपेयर जो पयसो आहा तो कसो करून वेस्ट जाता हे हातूंतल्यान सिद्ध जाता एकच मागणी सगळ्या कडेन आमचे सगळे जे राजकारणी आसात किंवा जे अधिकारी आसात हो लोकांचो पयसो हो सारको ताजो वापर जावपाक जाय आनी त्या खातीर तुमकां निवडून दिल्यात त्या खातीर तुमकां सरकारी नोकरी मेळिल्ली आसा ताजो मातसो सारको वापर करात अशें केल्यार लोकूय तुमकां बरें म्हणटले लोकांचो तुमकां पाठिंबो मेळटलो नाजाल्यार लोक फकत तुमकां खेपतले खेपप तुमचेर येवचें न्ही हाजेर खातीर मातशी काळजी घेयात ताका लागून लोकांचेय बरें जातलें तुमचेंय बरें जातलें इतलेंच म्हणून आमी ही चर्चा हांगा थापयल्यात सगळ्याक देव बरें करूं पळयता गोमंतक TV